नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाक मेळचे राजकीय आरक्षण। उटा संघटनेचे पदाधिकारी तशेंच गोंयच्या 12% एसटी लोकांची मागणी आशिल्ल्याचें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान केलें स्पश्ट। पर्वत पारोडा वाठारांत फुटली उदकाची मुख्य पायपलायन, हजारांनी लिटर उदक गेले फुकट। गोंयांत असंसर्गजन्य रोगांचे पूर्व निदानाचे अध्ययन सुरू करपाची मुख्यमंत्र्याची माहिती। भलायकी सेवा संचालनालयान फुडाकारान सुमार 1 लाख लोकांची चाचणी करपाची दवरल्या मोख। पर्वरी उड्डाण पुलाच्या बांदकामाक लागून उप्राशिल्लो देव खापरेश्वराचो विशय पावलो संसदेत। थळाव्यांचो विरोध आसूनय मोडले देवूळ। दक्षिण गोंय खासदार विर्यादोन उक्तायली खंत। रेल्वे दोट्टीकरण, जहाज येरादारी संदर्भातल्या विधेयकाचेरूय जाली चर्चा। नव्या शिक्षणीक वर्साच्या निर्णयाविशीं पालकांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल। निर्णया फाटलो हेत आनी परिणामांची माहिती सरकार उच्च न्यायालयात करतले सादर। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती। गोंयचे जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027चे विधानसभा वेंचणूक आप लढटले स्वबळाचेर। काँग्रेसीचेर विश्वास नाशिल्ल्यान घेतल्या एकला चलोची भूमिका। आपाच्यो केंद्रीय फुडारी अतिशी मालेनाची घोषणा। आता पळयात खबरो विस्तारान। विधानसभा वेंचणुके खातीर गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें अशी मागणी उटा संघटनेन केल्या। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत राजकीय आरक्षण मेळचें तशेंच सध्या सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या अधिवेशनात राजकीय आरक्षणा संबंधी प्रलंबीत आशिल्ले बिल पास जावचें अशें उटा संघटनेचे पदाधिकारी तशेंच गोंयच्या 12% एसटी लोकांची मागणी आशिल्ल्याचें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केलें। जी अनेक वर्सांची आमची मागणी आसा। 2003 साकून जेन्ना गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या लोकांक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाच्यान जी मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसलो, पण प्रामुख्यान तातूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसलो तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन, जाका लागून अनेक आंदोलनां जालीं, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळे हांगा 2011-25 मेक प्रखर अशें आंदोलन जालें। 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार जी बाबासाहेब आंबेडकराची घटनेक आमी मानतात, प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हे ज्यो रिजर्वेशन जे आसात, जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपाक जाय। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे नेतृत्वा सकयल उटा संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लमेंट निवडणुके पयलीं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी तें आश्वासन ताणें दिल्लें त्या प्रमाणे 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात, त्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासींग स्टेजीचेर तें बिल पास जावपाक शकलें ना। तुमकां खबर आसा कारणां पार्लमेंट एडजर्न जालें। कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट हे सुरू जाल्लें आसा। आमची उटा संघटनेच्या पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा, ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बिल आसा ते पास जावचें। इलेक्शन ड्यू आसा ते 2027 आसा। आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली ही व्हडली उमेद। आमचे केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदी वा प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, हांचे कडच्या तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा। आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोन्ही सरकाराक
मागणी करतात. पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा, ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा. हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठपुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसलो. पर्वत पारोडा वाठारांत साळोळी धरणाची मुख्य उदकाची पायपलायन फुटली. ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. ही मुख्य पायपलायन फुटिल्ल्यान साश्टी माल तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो. बुधवार मेरेन ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम जातलें अशें थळावो पंच शैलेश जोतकर हांणी सांगलें. तुम्ही पळयता हांगा हे उदक जी वॉटर सप्लाय पायपलायन आसा सेलावलीन टू वास्को जी लायन वता ती आज हांगा मुळसाक हांगासर फुटल्ली आसा. कारण WRDचे जे पायपलायन घालतात हांगा पॅरल WRD कॅमेरा सायडीच्यान तेंचे एक्सकवेशनाचें काम चलतालें आनी जेन्ना तेंची JCB हांगासर लागलो तेन्ना JCB लावन ही पायप फुटल्ली आसा आनी लाखांनी उदक तुम्ही पळयता हांगा वेस्ट जाता. तर जेन्ना हांव सकाळी जवळ जवळ 12 सुमार जेन्ना हांव गेलो 12 सव्वा 12 वचून तेन्ना तेंचें काम चालू आशिल्लें आनी जस्ट हांव हांगच्यान जेन्ना 5 मिनटां वचून जाता थंय आसा इतल्यान हांगचो एक लोकल भुरग्यान येवन म्हाका सांगलें की अशें हांगाच घडलेलें आसा. तर हांव त्वरीत हांगा येवन हांवें इमिजिएटली जे PWDचे वॉटर सप्लाय प्रोजेक्टाचे जे AE आनी EE आसात तांकां हांवें इमिजिएटली त्वरीत केलें. त्या बरोबर तेंचे AE आनी हांगा येवन गेले आनी तेणी आमकां सांगलां की हें उदक जें आतां थंय बंद करतलें सांग्यार तेन्ना तें बंद जावपाकूच आमकां 7-8 वरां तरी लागतलीं आनी ताजे उपरांत मागीर हें काम स्टार्ट जातलें. तर म्हाका दिसता तांकां हांवें विचारलें त्या प्रमाणे तेणी म्हाका सांगलां की फाल्यां म्हणल्यार हें रिपेरींग काम सकाळ म्हणल्यार जातलें म्हणून सांगलां. पूण सांगपाची इतली गजाल आसा की हांगा जें आतां हें घडलां उदकाक लोकांक भरपूर त्रास जातले. कारण ह्या उदकाचेर सबंद म्हाका दिसता सालसेटीचो उदक लोक ह्या उदकाचेर डिपेंड आसात आनी हे सगळे सबंद सालसेटीच्या लोकांक ह्या उदकाचो इफेक्ट जातलो. ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता आनी जे डिपार्टमेंट्स आसात तेंच्या लागीं मागता की जाता तितले बेगीन हाजेर तें रिपेरिंगाचें काम चालू करून बेगीन रिस्टोर करचें. गोंयांत असंसर्गजन्य रोगांचेर पूर्व निदानाचें अध्ययन सुरू करपाची म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. भलायकी सेवा संचालनालयान फुडाकार घेवन ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान गोंयांतल्यान सुमार 1 लाख लोकांची चांचणी करपाची मोख दवरल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आम्ही ताका म्हणटा की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस इवन दो किडनी डिजीजीस हार्ट डिजीजीस अशा पद्दतीचे जे क्रॉनिक इलनेस आसा ते प्रायर डायग्नोसीस जावपा खातीर ह्या स्टडींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो जातलो. कशा पद्दतीचे डिजीजीस नॉन क्रॉनिक डिजीजीस जाता कित्या खातीर जाता एज रायटली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस सेट म्हणजे इतल्यान आमकां डायटरी कितें आसा काय एनवायरमेंटल कितें आसा हाजेर आनी एज अ डीन म्हणजे डॉक्टर बांदेकर हांच्यांनी एक्सप्लेन केल्या त्या प्रमाणे प्रिवेन्शन्स आमी कितें कितें घेवपाक जाय ताच्या खातीर आमी एडवायजरी जर इश्यूज करपाच्यो आसत जाल्यार वॉट टायप ऑफ एडवायजरीज वी कॅन इशू फॉर द पब्लीक इन लॉंग रन. आमकां एक स्पेसिफीक रिजन म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की काणकोण सारकेल्या भागांत जर आमकां किडनी डिजीज चड मेळटा आसत जाल्यार प्रायर तेंच्यो सॅम्पल्स घेतल्या उपरांत थंयसरले बाकीचे आमकां तांकां एडवायजरी इशू करपाक मेळटली की दीस टायप ऑफ डायट यू हॅव टू फॉलो दीस टायप ऑफ एक्सरसायज आसतली वॉट एवर द थिंग्स. बट हाजो लॉंग रन फायदो जो आसा पळय न्ही तो गोंयच्या लोकां खातीर विशेश करून हांव म्हणटलो म्हणजे गोंयच्या सरकारा खातीरय आसात आनी दीस वील डिसिजन फॉर अनदर 20 वर्सां हो कंटिन्युअसली स्टडी चलतलो. ताच्या खातीर येता त्या जनरेशनाक ताचो खूब मोठो फायदो जातलो. सो हांव परत एकदां ह्या समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस गोवा मेडिकल कॉलेज ताच्याच बरोबर आमचे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी ऑक्सफर्ड्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा की अशा पद्दतीचो लॉजिट्युडनल फ्लोअर स्टडी हो पयलेच फावटी गोंयांत डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो. अदरवायज रेस्ट ऑल बाकीचे जे स्टडीज आसात ते सदोदी तुमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज आपल्या कॉलेज आनी डिपार्टमेंटल लेवल वेगवेगळे करीत आसा. बट थोरो स्टडी इतलो डीप रुटेड स्टडी जो करप ती इनिशिएटीव तांची तोखणाय करीत तितकी कमी. हांव खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. पर्वरी उड्डाण पुलाच्या बांदकामाक लागून उप्राशिल्लो देव खापरेश्वराचो विशय संसदेत पावलो. हो विशय दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी संसदेत मांडलो. त्या भायर तांणी रेल्वे दोट्टीकरण जहाज येरादारी संदर्भातल्या विधेयकाचेरूय चर्चा जाली. पर्वरी उड्डाण पुलाच्या बांदकामाक लागून थळाव्यांचो विरोध आसतना तशेंच कोणाकूच विश्वासात घेनासतना देव खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें. मजगतीं गोंयांत कोळशाची येरादारी सुरळीत जावचे खातीरूय सरकाराचे यत्न सुरू आसात. रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करपे आड लेगीत गुन्यांव नोंद जातात. गोंयांत कोळसो नाका ह्या मताचेर आपूण ठाम आसा तेन्ना उदरगतीक तेंको दितना राज्याच्या पर्यावरणाचो विचार सरकारान करपाक जाय अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो संसदेत उलयलो.
And as irony would be, today we are again become slaves of a trade which has come by sea, where the coal is being brought from Australia, and when it comes to the Mormugao Port Trust, which is now Mormugao Port Authority, again the coal has to go to other states like Maharashtra and Karnataka. So they are expanding tracks, they are expanding roads, and in the bargain, the beautiful state of Goa is getting destroyed. To the extent, a few days back, even the iconic, most revered temple of Lord Kapreshwar was demolished by authorities to facilitate this expansion. For what? And people who try to save the temple have been booked. Even yesterday, sir, for facilitating this coal trade, when they were trying to expand the railway tracks, even the sarpanch, a lady sarpanch, has been booked by the authorities. Even the local authorities have become agents of the central agency to suppress. मजगती जहाज येरादारी संबंधित आशिल्ल्या विधेयकाचेरूय संसदेत चर्चा जाली. वेपार करतना ह्या मार्गावेल्यान आयात आनी निर्यात सुरळीत करपा खातीर तशेंच येवपी आडमेळी पयस करपा खातीर कस्टम खात्याच्या आधुनिकीकरणाचेरूय कॅप्टन विर्यातोन भर दिलो. आयकात. Some of the related problems plaguing the shipping industry are container shortage, surge in freight rate and shipping cost, shipping delays at the ports, and turnarounds at the ports. Now, some of the major problems are at customs and immigration. Complex documentation, inaccurate or incomplete paperwork, goods misclassification, valuation issues, delays due to strict regulations, potential for corruption, lack of transparency in the process, and difficulties with classifying restricted or prohibited items, often leading to significant delays in import and export shipments. Key points about custom clearance issues in India at the ports are documentation challenges, missing or incorrect information on customs declaration, invoices, and other required documents that can cause delays. Incorrect classifying goods can lead to incorrect duty calculations and clearance issues. Valuation disputes. Disputes over the assessed value of imported goods can lead to delays and additional charges. Regulatory barriers. Complex system of import and export regulations, including restrictions on certain items, which can be difficult to navigate. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एप्रिलासावन सुरू जावपी नव्या शिक्षणीक वर्साच्या निर्णयाक पालकांनी विरोध करून उच्च न्यायालयात हे विशीं याचिका दाखल केल्या. सगळ्या शिक्षण तज्ञांनी मेळून विद्यार्थ्यांच्या हेता खातीर हो निर्णय घेतला. सुरवेक अडचणी येतल्योच, पूण तांचे कडेन जुळोवन घेवप गरजेचें आसा, अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. तशेंच हो निर्णय घेवपा फाटलो हेत आनी परिणामांची म्हायती सरकार उच्च न्यायालयात सादर करतले, अशें पांगम हांणी सांगलां. See, this petition is filed by some of the parents to say that this change in status of the academic year from this academic year or year onwards is not done properly, in the sense that they say that there was no proper consultative process, there was no proper debate. Those type of allegations are made. But as a matter of fact, there were detailed discussions, debates, and there were studies conducted based on that change has been adopted. So therefore now, today the matter came up, this issue was raised, we explained to the court that this change has happened after due deliberation. Now the matter is fixed after 1 week. For the purpose of filing of the reply, we will file the reply. Central government will also file a reply. We will place before the court what debates that took place, what were the deliberations, what was the decision of the government in the file, that will be disclosed to the court. When we explained to the court that as far as this change is concerned, even the last year, this academic year was supposed to hold the classes, or it was supposed to end in the and 30th of April. And this year also up to 30th of April there will be classes, but there will be classes only up to 11:30. Thereafter there won't be classes. This will happen up to 30th of April, and in June the classes will resume. We tried to explain to the court that this is not going to prejudice so much to anybody. In fact, we pointed out to the court the fact that the classes are supposed to start at 11:30. It's itself an indication that due precautions are taken. The government and the experts, that is the education department and all academicians, they are well aware of the problems, and they have taken a decision in the interest of the students. In fact, this is one step
towards the implementation of the new education policy. There is a delay as far as the state is concerned, but the rest of the country has already moved on. In fact, this is not the only time or only board or only state where this starting of the academic year from April is contemplated. In fact, there are several other states and several other boards under which this academic year starts on this particular day. So it is something which in my view is required, and that is the view of the state government also, that is for the betterment of the student and betterment of the education system as such. So this initial hiccups and opposition, we can understand that, but I think we should adjust and now we should move on with this. So that is what we pointed out to the court, and the court has given us time to file a reply. There is no stay or anything granted by the court. गोयचे जिल्लो पंचायत नगरपालिका आणि 2027च्या विधानसभा वेंचणूक आप स्वबळाचेर लढटले. काँग्रेस विश्वासात घेवपा सारकी नाशिल्ल्यान आमी काँग्रेसी कडेन युती करचे नात. फाटले वेंचणुके उपरांत काँग्रेसीचे 8 आमदार भाजपांत आयले. लोकांचो काँग्रेसीचेर विश्वास नाशिल्ल्यान आमी एकला चलोची भुमिका घेतल्या, अशी घोषणा पक्षाच्यो केंद्रीय फुडारी आणि दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हांणी केली. Preparing for elections. After the Delhi elections, Amit sir said that alliance with Congress is the only way forward. What about 27 elections? Are we going to go solo or fight elections with Congress? We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress in 27? There will be That no is- alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections, and the assembly elections on our own. Why no alliance, ma'am? Is there a Well, reasoning, it is very arithmetic? clear that Congress cannot be trusted. Last time, 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP. Only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs. Last time also, I think there are only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? साखळे नगरपालिका वाठारांत वाडट्या कोयराच्या समस्येचेर उपाय काडपा खातीर नगरपालिकेन आतां एक महत्वाचें पावल उबारलां. सगळ्या 12 वॉर्डांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर एक कॅमेरा बसयल्यात. ह्या कॅमेरा वयल्यान रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर खर नदर दवरतले, अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी सांगलें. तुम्ही फाटल्यान पळयता नवो साखळेचो म्युन्सिपालिटीचो एक नवो इनिशिएटीव तुम्ही फाटल्यान पळयता तो कॅमेरा. एक मोठो प्रश्न आसलेलो, ऑनरेबल CM सरान उलो मारला आमी सारके किंवा पूर्ण गोंय नितळ दवरला, पण लोक इतले आसून सुद्दां जे ब्लॅक स्पॉट आसा, ज्या जाग्यार कोणाचें ऑब्जर्वेशना कोण रावना त्या जाग्यार बरीचशी घाण, तेतून मागीर कापलेले पोल्ट्री वेस्ट आसूं म्हणजे आमचे कोंबडींचे पाय जावं कितें तो सगळे नाका आशिल्ले सगळे हाडून डंप करताले आनी ते काडपाक आनी ते कर्टेल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें. सो वी हॅड कम विथ वन इनिशिएटीव. आमी सगळ्या वॉर्डांनी ज्या जाग्यार ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर अशें दिसता तशे कॅमेरा इरेक्ट केल्या. ज्या कॅमेरा क्लाउड बेज मेमरी आसा, म्हणजे कोणें उखलून सुद्दां व्हरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताजी कनेक्टिविटी आसा जी स्थानीक लोकल कावन्सिलराच्या मोबायलाचेर आसा. आमकां सगळे फुटेजीस मेळटा, सो कोण तो काडूनय व्हरूं शकना, ताजो आमी ट्रेल करूं शकता कोणा कडेन खंय गेला तो. सो क्लाउड बेज मेमरीचो कॅमेराज अशे हाय रेजोल्युशनाचे आमी सगळ्या वॉर्डांनी बसयला. हांगा ब्लॅक स्पॉटाक असो ब्लॅक स्पॉटाक आमी हें काडलो, फिटींग काडलो. इतली वर्सां हांगा चिकन बेस्ट उडयताले, पूण तेजेर कोण कांय घेनासलो. हांव खूब फावटी म्युन्सिपालिटी सांगलें, फस्ट टायम म्युन्सिपालिटी म्हाका आयकलें 17 वर्सां आनी हांगासर एक कॅमेरा बसयलो. फस्ट कॅमेरा बसोवपी हो वॉर्ड म्हाजो, ते ब्लॅक स्पॉट हे त्या पासून आतां हें सगळें बंद जाल्लें आसा. आनी आतां फुडें आहा की आमी अशें करपाक ठरयलां की टोटल वॉर्ड हो आमचो कॅमेरा नासतलो. थंय कोणी कितें उडयतलो ते सगळे कॅमेरा नासतलो. आनी दीस इज गुड इनिशिएटीव बाय अवर CP. मडगांवच्या वेस्टर्न बायपास रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी साचल्यात. दिसान दीस वाडत आशिल्ल्या ह्या कोयराच्या समस्येचेर कोणूच कारवाय करिनात म्हूण थळाव्या जॉर्ज बारेटोचो आरोप. ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक ह्या कोयराक लागून त्रास सोंसचे पडटा. भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून ह्या कोयराच्या समस्येचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हूण थळाव्या जॉर्ज बारेटोची मागणी. लोक वाचले पांय शंबर साली आता पांयान चुकून उडयताय. कितू जाणां कितू हें करतले आमी.
आतां पंचायत म्हूण कितें करतली म्युन्सिपालिटी म्हूण कितें करतली तेमी प्रोविजन दवरपाक जाय भोव कोण हे फ्लॅटां आहाय तेंका सांगता ती बरें कोण आहाय ती वचून उडया गार्बेज आख्खो रोड पिडे कोणालो त्या तो गोंयच लोक भायर लोक येता आख्खो चोवपा दिसना हीट येता पूण तुवें ही गार्बेज दाखयली ती ते आमकां मातशें लॉ घेवची गार्बेज लागून गव्हर्मेंट पिडब्ल्यू मागोन एक बरो प्रोविजन करे ही बाबा गाडी डंप करपाची सकाळ मागीर कलेक्ट करपाची तर रोड हे दिसते जावपाना ना ही सुणी गोरू खातात सुणे गोरवांचो वयता थंय सगळी प्लास्टीक चापताय आनी ते सुणी गाडी रस्त्यार उडयताय आनी लोक एक्सिडेंट जाताय मागीर कितें आनी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हड प्रॉब्लम म्हणटा कितें आमच्या गोंयकारांक ना पिडे जाता परत येता ते म्हणजे थंय आख्खी गार्बेज ऑन द रोड म्हणून सो हांव मागता गव्हर्मेंट पिडब्ल्यू मिनिस्टरा करे मातशें ते लक्ष दवरे आनी कितें करूया कित्याक तूं म्हणटा ते हायवे पिडब्ल्यू लागत म्हणून आमकां लागना म्युन्सिपालिटी आनी गार्बेजीक एका पंचायतीक सो तुमी कितें एक्शन घेया थिंगा दिवचलच्या साळांतलो फामाद गडे उत्सव येता त्या शुक्रारच्यान मनयतले गड्या निमतान सद्या गांवांत उमेदीचें ल्हार फाकिल्लें आसा तशेंच तयारी नेटान सुरू आसा दुसरे वटेन गड्यांचें शूटिंग करपाक बंदी घालपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला महादेव भूमिका देवस्थानाचो गडे उत्सव हे साळगांवचे वैशिष्ट्य होळी पेटले उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान 3 राती हो उत्सव मनयतात गोंया सयत देश विदेशांतले मेळून हजारांनी भाविक गडे पळोवपाक साळगांवांत येतात हो उत्सव बरे भशेन जावचो म्हणून देवस्थान समिती सध्या कामाक लागल्या साळगांवांत जावपी गड्या वेळार भाविकांनी शिस्त पाळची गड्यांचे शूटिंग करचे न्हय असोय उलो देवस्थान समितीन मारला गडे आमचे जातात 14, 15, 16 तारखेक आणि आमची 13 तारीख होळी म्हणजे पुण्यक होळी जाता आणि म्हणजे 13 तारीख होळी जाता होळी जातल्या उपरांत मागीर आमचे ते सकाळी ते होळयेचो प्रोग्राम जाता 13 तारीख आणि मागीर 14 तारखेक आमचे गडे स्टार्ट जाता पण ह्या फावट आमी अशें लोकांक एक रिक्वेस्ट करून सांगपाक केल्या की गड्या बद्दल लोकांक आमच्या गड्या बद्दल आनी गांवांत खूब ऑर्गनायज जाता भायल्या गांवांनी भायल्या देशांनी सुद्दां आमच्या गड्या बद्दल लोक खूब चर्चा करतात आनी लोक सांगतात त्याच्या ह्या फावट आमी अशे स्थितीन लोक जे येतात खूब भावीक येतात खूब म्हणजे अशें जाता जे खरेंच गड्यांक येतात तेका लागून आमी लोकां कडेन एक इतिहास करून लोकांक हांव सांगता ह्या फावट आमी जे आमचे पळय रोड आहा जे दोमाशे एक आहा कासारपल्ली आनी एक दोडामार्ग म्हणजे महाराष्ट्रांत येता त्या सायडीन जाल्यार ह्या लोकांनी ह्या फावट आमी अशें केली की लोक येवपाचे आनी तेंच्यांनी मातशें जाता तितले बेगीन येवपाचें आनी आमकांय सहकार्य करपाचें आमकांय त्या लोकांनी मदत करपाची ह्या बद्दल हांव रिक्वेस्ट त्या लोकां कडेन आनी लोकांनी टायमार येवपाचें आनी जे कितें आमचे प्रोग्राम आहा तो आमचे गड्यांचो जो उत्सव आहा तेजो भोग घेवपाचो आनी तेजो शोध घेवपाचो आनी भोग घेवपाचो आनी त्या लोकांनी सगळे आपले हेतूंतून मनांतून आनी आपले हेतूंतून उत्सव पळोवपाचो आनी बरें करून वचपाचें हे हांव त्या लोकांक रिक्वेस्ट करता ह्या फावट आमी अशें केलें सगळ्या गांवांत बँड डीट जाले पयले अशें डीट जाले तेजो बरो म्हणजे तो तेका खबर ना शूटिंग काडून येता आमी काय तेका सांगप खबर तूं भायरसून येयलो आनी तो बरो भुरगो बरो म्हणजे तरी सहज असो गड्याचो फाटल्या मस्तान येता थंय तांणी फोटो घातले तितक्या गड्यांनी तो मोबायल हे केलो आनी तेका गड्यांनी पोस्ट केलो मातसो ते काडून तितक्या लोकांनी कितें केलें तो मोबायल कितें काडून घेतलो आनी तेका सांगलें अशें आसा म्हणून आमी कितें करता आतां ह्या फावट अशें जालें की कसलीच जेन्ना आमची देवस्थान चालू आसता गडो दिवपाचो आसता त्या टायमार देवाची आमच्या राखण केली आसता त्या टायमार सुरू दाखोवची तेन्ना लोकांनी जाता तितले तेचे मोबायलार शुटींग काडपाची ना हे लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता कितें जालें फाल्यां तुवें फोटो काडल्यात कितें फाल्यां तुमकां त्रास जालो तर तेका जबाबदार देवस्थान आनी ता देवस्थान ना गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयल्या तेन्ना सावन गोंयच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी म्हादयच्या विशयाचेर उलोवप बंद केला म्हादय सारख्या गंभीर विशयाचेर उलोवचे सोडून संसदेत फक्त कोळशाचो मुद्दो लावन धरला हांगा रेल्वे दोट्टीकरणाक लागून लोकांची घरां गेली तरी हो विशय सुटावो जावंक नाशिल्ल्याची सणसणीत टिका आजीच्या मनोज परबान दक्षिण गोंय खासदार विर्यातो फर्नांडीसाचेर केली आयकात जेन्ना म्हादयचो आमी TFMA मुवमेंट केल्लो तेन्ना आमकां प्रश्न येयल्लो आमकां प्रेस भावां कडल्यानूय प्रेशर येयल्लो की तुमी कित्याक वचना ते सेव म्हादय वांगडा कित्याक वचना आयज ती सेव म्हादय खंय आसा ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो काँग्रेस सरकार जालो त्या दिसा सेव म्हादय न्हिदली जे काँग्रेसचे 2 लिडर व्हडले एवरी टायम वचून आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेताले एवरी टायम म्हादयच्या नांवान बोवाळ मारताले ते खंय आसा आतां ते खंय तोंडां तरी दिसता तेंची काय सॉल्व जालो इश्यू सॉल्व जालो आमी तांकां सांगलेले की तुमी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा काडा
खानापूरच्यान थंयच्यान पदयात्रा काडया वयल्यान आनी घाटा वयल्यान देवा देवया म्हणून गोंयान आमी सांगलेले कित्याक येवंक ना आमी सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या अमित पाडकराक सांगलेले युरी आलेमांक सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या आमी या बेंगलोर मेळया तुमच्या सरकाराक आनी रिक्वेस्ट करया तुमचो काँग्रेस सरकार गोंयचे बरें चिंतता न्हू तुमचो राहुल गांधी सोनिया गांधी सगळीं गोंयचे बरें चिंतता न्हू हितचिंतक न्हू जाल्यार तुमी या मरे आमच्या वांगडा थंय या उलोवया तेंच्या कडेन सांगया बाबा म्हादय तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट नाका बीजेपीचो सरकार येता तेन्ना तांकां पळोवनी करपाचें काय ना ते बीजेपी पाट घालताच आमी तांकां बरें म्हणना ते पाट घालतात जाल्यार तुमी जेन्ना बरें म्हणटाले तुमी कित्याक वचना आयज तेचो MP निवडून येयल्लो आपूण गोंय राखतलो म्हणून आतां काल तेजें भाशण तो व्हायरल करता आनी ते येता मिडियाचेर तो भाशण केला म्हादयचो कित्याक एक शब्द येवंक ना एवरी टायम कोल 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 म्हणून थंय लोकांची घरां गेली डबल ट्रॅकिंग जालें कांयच बंद जावंक ना एवरी डे लोकांक थंय विलेजरांक येवन रस्त्याचेर येवचें पडटा कितें केलें तुवें तूं कोळसो म्हणून जो बोवाळ मारता कितें केलें कितें MP जावन केलें कितें बंद जालो कोळसो डबल ट्रॅकिंग बंद जालें कितें बंद जालें सागरमाला प्रोजेक्ट बंद जालो भारत माला बंद जालो कितें बंद जालें म्हादयचो एक शब्द तेणी असेंब्ली पार्लिमेंटान वचून काडूंक ना जी म्हादय जर गेली जाल्यार 90% लोक उदकाक रडटले नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट हे जातलो ताणेन सामको मरतलो आनी तेंच उदक सावथाचें उदक नॉर्थान येतलें सावथाचे लोक मरतले जाल्यार तें उलयना कित्याक तेंचो सरकार आसा आनी तांकां ते कर्नाटका बेनिफीट दिवपाक जाय टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर